एसटींक गोंय विधानसभेत आरक्षण दिवपाविशीं केंद्र सरकारान नोटिफिकेशन काढलें. मात नोटिफिकेशनात 2011 जाल्ली जनगणना सोडून 2001च्या जनगणनेचो उल्लेख केल्ल्यान बोवाळ. A law which says that the last census is 2001, and if you look at the website of the law ministry, 2004 MB लाडला, 2005 ते पार्लमेंटा भितर पास जाला आणि 2026 आता 2 वर्सां जाली. Nobody checked this mistake. Is it a mistake or the parliament actually wanted the last census to be 2001? नोटिफिकेशनात लास्ट सेन्सस म्हणून 2001चो उल्लेख आसा. ताका लागून सगळो घुसपा गोंधळ. मेळटा त्या डाटा प्रमाण 2001त फकत 666 एसटी लोकसंख्या आशिल्ली. मात 2003त गावडा, कुणबी आनी वेळीप समाजाक एसटीन घाले आनी लोकसंख्या वाडली. आता 2001चे जनगणनेच्या उल्लेखा विशीं आमकां मेळटा ती म्हायती अशी. बिलात क्लॉज 3 प्रमाण जनगणना आयुक्ताक सद्याचे घडये आशिल्ली एसटी लोकसंख्या निश्चित करपाक दिता. निश्चित केल्ले लोकसंख्येचे आंकडे भारतीय राज्यपत्रा वरवीं जनगणना आयुक्त कळयतलो. निश्चित केल्ल्या लोकसंख्येचो आंकडो फाटल्या जनगणने वांगडा रिप्लेस करूंक मेळटलो. निश्चित केल्लो एसटी लोकसंख्येचो आंकडो अंतीम आसतलो आनी ते विशीं प्रस्न खंयच्याच कोर्टा मुखार उपस्थित करूंक मेळचो ना. लोकसंख्येचे आंकडे थारल्या उपरांत राज्यांतल्या अनुसूचित जमातीचे योग्य प्रतिनिधित्व करपा हेतान गरजे प्रमाण डिलिमिटेशन अर्द दुरुस्ती करपाक मेकळी. जरी तितूर म्हटलें आसत 2001चो सेन्सस आसत जाल्यार टील डेट एसटी पॉप्युलेशन कितें आसतलें हें जो कमिशनर अपॉयंट करतलो ते कन्सिडर करतलो. तेज्या खातीर कोणी कन्फ्युजन करचें न्ही, कारण हांगा लिगल तज्ञ आसा थंयसरूय बी म्हणजे बिल जे केंद्र सरकार पास करता हें प्रॉपर स्टडी करूनच करता. हे आतां एसटी स्टेटस आहा तांकां, आतां जे पॉप्युलेशन ज्या कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आसा ते कन्सिडर करतले. मागीर तितूर वगीच नाका जाल्लो बोवाळ करून कन्फ्युजन क्रिएट कित्याक करचें. म्हाजें तर म्हणणें आसा टील डेट कमिशनर अपॉयंट जातलो, ताच्या उपरांत स्टडी जातलो, ह्या म्हयन्याच्या भितर प्रोसेस कंप्लीट जातली. सद्या परिस्थिती अशी. 14 मार्च 2027 गोंय विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपता. ह्या वेंचणुकेक 6 म्हयने उरल्यात. वेंचणूक आयोगान प्रक्रिया सुरू केल्या. सरकार सांगता ते प्रमाण जनगणना आयुक्त एसटी लोकसंख्या निश्चित करपा विशीं प्रक्रिया सुरू करतलो. उपरांत डाटा जाहीर करतलो, विरोध आनी सुचोवणेक वेळ दितलो. उपरांत जाय आशिल्ले बदल करतले. मागीर फायनल डाटा येतलो. ताचे उपरांत मतदारसंघाचे डिलिमिटेशन जावन मतदारसंघ आरक्षीत जातले. ते जाहीर करूंक लोकांक कडच्यान विरोध सुचोवणे घेवपी प्रक्रिया सुरू जातली. उपरांत मतदारसंघ आरक्षीत जातले. Authorities usually require 7-8 months of time to complete the delimitation and reservation process. Now the question arises in this matter that will authorities be able to complete this mammoth task for the entire state of Goa in next 5 months, means before the 2027 Goa Assembly elections. ह्या प्रक्रियेक नाना म्हटल्यार 7 ते 8 म्हयने लागतले अशी चिन्ह आसात. वेंचणुकेक 5 ते 6 म्हयने उरल्यात. अशें आसतना 2027च्या वेंचणुकेक आरक्षण मेळटलें काय असोय प्रश्न उपरासता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.